देवाचे वेदी सरी हांव वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो साद्या काळाचो 31वो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयची वाचपां प्रत्येक जावन पयलें वाचप आनी वांजेल आमकां देवाचो एकामेकाचो मोग आमी आमचो केल्ले बरी करूंक आपोवणें दिता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत मोग एक विंसवण न्ही बगार ती एक आज्ञा. जर तर मोग आमचे थंय ना तर आमचें क्रिस्ती जिवीत व्यर्थ. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो मोगाचें जिवीत आमचो कायदो. तर हे मोगाचें जिवीत आमी मोगान जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार विशेष रितीन आमी मागया. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत स्वार्थी जाल्या आमी देवाचो मोग हेरांचो मोग आमी विसरल्या आमच्याच स्वार्थान आमी जियेल्या. देवा लागचें बोगसाणें मागया. नितळ निर्मळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमचीं पातकां वळखून घेवया. सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पत्की सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. होमचो अपराध होमचो भोवड अपराध ह्या पसत बगेन सदांच अंकुवार मेळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पाळूं. आमेन. सोम्या काकूळट तुजे पजेची सोम्या काकूळट तुजे पजेची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्या सोम्या काकूळट तुजे पजेची क्रिस्ता काकूळट तुजे पजेची क्रिस्ता काकूळट तुजे पजेची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्या क्रिस्ता काकूळट तुजे पजेची सोम्या काकूळट तुजे पजेची सोम्या काकूळट तुजे पजेची आमी सगळीं पातकी चिंतनान उतरान कन्या सोम्या काकूळट तुजे पजेची
शांती संसारात महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात संसार दिसानी तुझी स्तुती कोता तू आमचो तिरबोरवोसो आता आनी सदां महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात तू आमकां वाट दाखय तुझ्या भुरग्यांक पळय पातकान पडोंक दिनाका खुरपेन आमकां सांबाळ महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारात प्रार्थुया महिमेवंत देवा सर्पद्वेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इस्रायेला आयक सगळे तुझ्या काळजान सरस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग खरीजे. द्वितीनियम ग्रंथांतले वसप. पोरचे लागीं उलोवन मोयजे म्हणालो, तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणी बोर सरस्परा तुज्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतलें. देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सरस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळतल्या देशांत तो समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान बोवड सडतल्यात. आयक इस्रायेला सरस्पूर एकलोस आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका परमयतां ती उतरां तुज्या काळजान कंसोवन दवर. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. Spora haun tuzo mokata tus moje bo sarve spora haun tuzo mokata tus moje bo haun tuzo mokata तुंस मोजे बो सर्वेस पोरुच मोजे काडा मोजे बुरुस आनी मोजो सोडवंडा. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवातलो. आपल्या मुखल्या राजा तिरमोगान सांबाळतलो.
सर्वेस्परा हांव तुजो मोगता तूंच मोजे म्हजो देवच हांवें आसरो सोदून वेचे काडा तोच म्हजें दाड म्हजे संरक्षणाचे सिंग आनी म्हजे भद्रतेचे कोटे ताका हांव मान महिमा दिता कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता सर्वेस्परा हांव तुजो मोगता तूंच मोजे सर्वेस्परा हांव तुजो मोगता तूंच मोजे दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप प्रितीचे न्हू आनीकूय एक अंतर आसा ते आदल्या कराराचे यादनीक जायते जाण आसले कित्याक एक एकलो मरून वेतालो आनी अशें सदां काल उरो नासलो पूण जेजू सासणांक जिवो आसा आनी देखून ताचें यादीकपण सासणांक तोखता म्हणटूच आतां आनी सदां काल ताचे उदेशी देवा सरशी वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणांक जिवो आसा खरेंच असल्या परम यादिकाची आमकां गरज आसली देवाक मानवलोलो निरपराधी निश्कलंक पातकी मनशां कुशीन काडलेलो स्वर्गा वयर उबारलेलो तो हेरां परम यादनिका सारको न्हय ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी करून काडले देवान दिले समूर्तीन नेमलोले यादनीक सगळे असोक्त मनीस पूण समूर्ती उपरांत तोच देव सोपूत घेवन सासणांक सोंपणीक पावयल्ल्या पुताक यादनीक नेमता देवाचें उतोरें देवाची व्हड उपकार हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया जो कोण म्हजो मोग करता तो मुझे उतार पाळटा म्हणटा सोमी तो व्हड म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं सामर्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून साधू सेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्री मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो जेजून ताका जाप दिली पयलो उपादेश हो
आयक तूं इस्रायला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्रास वर्तो उपादेस दुसरो नाम तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो हें सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें ताची जाणटिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें देवाच्या राजतावन तूं चड पयस नाय उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना देवाची उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या वंजेलांत एकलो शास्त्री जेजू मुखार येता आनी जेजूक एक सवाल घालता सर्व उपादेसां पैकी पयलो खंयचो कित्याक वो शास्त्री असलें एक सवाल विचारता जेजू लागीं कित्याक म्हळ्यार हाका एक कारण आसलें आमी जाणां पोरण्या सोल्ल्यांत देवान मोइजे मुखांतर लोकांक आपणाच्या परजेंक उपादेस दिल्ले उपादेस 10 पूण उपरांत काळ सरता आसतना ते 10 आसले सोडूनच गेले आनी इतले सडले की आमी वाचता 613 आनी हातूंनी वांटे फांटे आसले 365 नियमा कायदे कितें करूंक नजो नेगेटिव्ह ऋणात्मक आनी 248 कितें करूंक जाय पॉझिटिव्ह धनात्मक अशें रुली रेग्रो सगळ्या परजेचें जिवीत रुली रेग्रो करच्यांतच वेतालें कांय एक रेग्र मोडली तर तें पाताक अशें म्हणटा आसतना खाली केवळ थोड्यांक मात्र हे उपादेस हे रुली रेग्रो पुरो पाळूंक जातालें जायत्या जाणांक जायनातलें आनी चड करून कोण अशिकपी आसात दुबळीं आसात तांकां हे रुली रेग्रो कितें म्हूण समजूंकच कश्ट जातालें आनी असली एक परिगत असली एक परिस्थिती आसली आनी अशें तांच्या शिकोवणदारा मदें शास्त्र्या मदें जायत्यो भासाभास विचार विनिमय जाताले खंयचो उपादेस व्हड कांय थोडे तांची अभिप्राय दिताले आमी थंयसर वाचता खंय थोडे म्हणटाले साबाताचो कायदो वो व्हरतो कायदो साबाताचो कायदो पाळूंक जाय काम खंयचेंय करूंक ना देवाक आराधन करूंक जाय आनी कोण म्हणटाले ना आमी हेरांचो मोग करूंक जाय पेल्याचो मोग करूंक जाय लेवी शास्त्रांत 18व्या 19 अध्यायांत थंयसर 18वी वळ थंयसर एकामेकाचो आमी मोग करूंक जाय म्हणली थंयसर शिकोवन आसा पूण हांगासर एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणटा आसतना पेलो म्हळ्यार कोण आमच्याच धर्माचो वा आमच्या गांवांत आसलो खंयच्याय धर्माचो आसूं पूण आमच्या सांगत आमच्या गांवांत आसल्यार तो मात्र सगळीं न्ही असली जायतीं चिंतपां थंयसर विचार विनिमय आसले आनी हाका लागून तो शास्त्री जेजू लागीं विचारता तर मिस्त्री तुजी अभिप्राय कितें तूं कितें म्हणटाय खंयचो उपादेस पयलो आनी ताका जेजू ताची अभिप्राय दिता आनी तो म्हणटा
सगळ्या तुज्या सक्तेन, तुज्या मनान, तुज्या काळजान आनी आत्म्यान तुवें सर्वेस्परा देवाचो मोग करूंक जाय. तुका दुसऱ्या देवनांचो एकलोच देव जें कितें चिंता परण्या सोल्ल्यांत आसा, जेजू तें उखलून धरता. आनी उपरांत तो म्हणटा, तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचोय तुवें करूंक जाय. हांगासर थोड्यो संगती जेजू सांगता आसतना त्यो बदलतात. हांवें सांगलें पेल्याचो मोग. पेल्याचो मोग म्हळ्यार जो देव चिंतले आमच्या धर्मांत कोण आसा तांकां, आनी उपरांत आमच्या गांवांत कोण आसात. पूण हांगासर जेजू एकमेट मुखार येता. तुजो पेलो कोण गरजेवंत आसा तो कोणीय तो जावंक पुरो, एक परकी दुसऱ्या धर्माचो वा तुजो दुस्मान जाल्यारय तुवें ताचो मोग करूंक जाय. तुवें कोणाकच तिरस्कार करूंक साध्य ना. पूण हांगासर तो देवाचो उपादेश एक, देवाचो मोग एक आनी पेल्याचो मोग आनी एक अशें विविंगड करिना. मार्काच्या शुभ वर्तमानांत थंयसर पयलो आनी दुसरो म्हूण आसल्यारय आमी हेर वांजेल्यांत वाचता ते दोन दुसरे न्ही, एकच ते एकच. कित्याक जर एक आमी पाळी ना तर आनी एक पाळूंक कश्ट. ता देखून आमी वाचता जो आमच्या पत्रांत थंयसर आमी वाचता, जर तर तूं तुज्या भावाचो मोग करूंक तुका जायना आनी तूं म्हणटाय आपूण देवाचो मोग करता, तेन्ना तूं एक फटकिरो जाताय. दोनी हे सांगता वेताच. ता देखून जेजू म्हणटा पयल्या सुवातेर तुवें तुजोच मोग करूंक जाय आनी उपरांत कशें तुजो मोग करताय तशेंच देवाचो आनी पेल्याचो. थंयसर कांय चडून येना, सगळें एकच समसारकें स्वार्थ ना. बगार आमी निस्वार्थी जावन आमी देवाचो मोग करूंक जाय. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें वा मोग म्हळ्यार कितें? जायते फावटी आमी विविध रितीची अर्थां दिता. पूण देवाचो मोग करचो, पेल्याचो मोग करचो, म्हजो मोग करचो म्हळ्यार आमी आसा तशें स्विकार करचें. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार देवाक आसा तशें स्विकार करचें. देवान कितें उपादेश दिल्यात, देव कितें म्हणजे तावन आशेता तें हांवें मानून घेवचें. आमी म्हाका कितें जाय तें मात्र आमी मानून घेवचें न्ही. जायते फावटी आमी आमच्या देवाक आमच्या मोती भितर कितें आसा त्या प्रमाणे रचता, गॉड ऑफ आवर मायंड्स. पूण तशें न्ही, देव कितें आसा ताका आसा तशें आमी स्विकार करचें. म्हणजे ताचे उपादेश, तांणी कितें आमकां सांगलां, ताचे कितें आज्ञा आसात, ताचे कितें वांटो आसात ते समजून घेवन ते स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेवचें. म्हाका आसा तशें स्विकार करचें म्हळ्यार हांव कसो आसा. जायते फावटी आमकांच स्विकार करूंक कश्ट. जायते फावटी आमी आमचे भितर उणेंपण देखता आनी अशें आमकां भोगता म्हजे लागीं तें ना, म्हजे लागीं हें ना, पेल्या लागीं आसा तें म्हजे लागीं आसूंक जाय. असल्या चिंतनाक भोगनाक आमी वळख जाता. देवान आमकां ताच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन रचलां अशें म्हणटा आसतना आमी विशिश्ट जावन आसा, आमी एक प्रत्येक जावन आसा. देवाचें एक मोगाचें रसन हें चिंतप घेवन आमी आमकां स्विकार करूंक जाय. आनी केन्ना हांव म्हाकाच स्विकार करता तेन्ना म्हाका म्हज्या पेल्याकय स्विकार करूंक आसा तशें स्विकार करूंक साध्य. हें चिंता भोव मोगाचें भावनो आनी भयणीनो. आजकाल आमी आनी एकल्याक स्विकार करूंक एकदम फाटीं सरता. जायते फावटी आमकां कितें फायदो आसल्यार मात्र आमी हेरांक स्विकार करता, नाजाल्यार आमी तांकां घुवोनय पळयना. पूण जेजू म्हणटा तशें न्ही. तुजो मोग देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग तें एकामेका थंयसर विविंगड ना, थंयसर एक वयर एक सकल ना. तिनी सांगताच वचूंक जाय. त्या दळा मात्र तो मोग संपूर्ण जाता. त्या देखून आमी पळयता कलकत्ताची सांत मादर थेरेसा. हिका कोणें विचारलें, तिका कोणें सांगलें म्हाका कोणी 1 करोड रुपये दिल्यारय हांव असलें काम त्या दुबळ्या धाकट्यांचे, त्या कोडाच्या पिडेक वळख जाल्ल्यांची तांची सेवा करची तें करूंक म्हाका हांव बिलकूल वचना. तेन्ना ती म्हणटा म्हाका 1 न्ही 4-5 करोड दिल्यारय हांव बिलकूल करची ना. पूण हांव कितें करता तें जेजूच्या मोगा खातीर.
हो जावन आसा खरो अर्थ मोगेच्या भावना आनी भयणींना आयच्या वांजेलांत जेजू कितें आमकां सांगता. खरो मोग म्हळ्यार त्या देवाच्या मोगान भरोवन आमी एकामेकाचो मोग करचो आनी आमचोय मोग करचो. जर देवाचो मोग आमचे थंय ना, देवाक आमी आसा तशें स्विकार करिना तेन्ना आमी हेरांकी आसा तशें स्विकार करूंक जायना, आमकांय आसा तशें स्विकार करूंक जायना. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत सदांच उणेपण आसता, सदांच बेजाराय आसता, सदांच काळोख आसता. आनी हो धांवडाय जर तो काळोख तें उणेपण आमी ह्या मोगांत आमी भरूंक जाय. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, मोगाचो देव आमचो ताचे लागीं आमी कृपा मागया. तुज्या मोगान आमकां भर आनी ह्या मुखांतर आमकांच आसा तशें स्विकार करूंक आनी पेल्याकी आसा तशें स्विकार करूंक आमकां साध्य जावं. आनी अशें एक माया मोगाचें जिवीत आमचें जावं म्हणून आमी मागया. आमी वेळार आमेन. सर्व आमी उबी रावून सांगता म्हणया. सतमंतान देवाक सर्वपदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या आसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावर विंगड बी संभवलो. अंकुर मडयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पदेदरा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या भक्तांनी कुडीचें जिवनपण ससण्याचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक घडी पर आमी मोगाच्या देण्यां खातीर मागया. खऱ्या काळजान मोणान आत्म्यान आनी सक्तेन त्या देवाचो मोग करूंक, आमचोय मोग करूंक, पेल्यांचो मोग करूंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून मागया. आज सगळो संवसार ह्या खऱ्या मोगातावन वंचीत जाला. खंयसरी खरो मोग मेळना, सर्व स्वार्थान बडल्यात. स्वार्था खातीर एकामेका खातीर उपयोग करतात, स्वार्था खातीर जियेतात, स्वार्था खातीर सगळ्या संवसारार झुजांची मोडां आसात. हो स्वार्थ सांडून खऱ्या मोगान भरोवन हो सगळो संवसार एक मोगाचो संवसार रचचे खातीर सर्व धार्मीक फुडाऱ्यांक आनी तशेंच लायक मुखेल्यांक, राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक आनी आम्हा सर्वांक तो देव कृपा दिव म्हणून आमी मागया. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. जेजू म्हाका खुशेन दिता, सगळ्यांस मोजे बापाक वोमता. जेजू म्हाका खुशेन दिता, सगळ्यांस मोजे बापाक वोमता. भावा भयणी बापाक बेटो भांगार नाका रुपे नाका, आपल्या काळजा सोवे वोंपो जेजू तुझे काळीस मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेन देवा खुशी कुरिसले गो, मोगान वेंगून जिवीत जोडून जेजू तुझे काळीस मागता. मुझ्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं
तुझी कृपा आणि नितळकाय आमकां दी. तुझ्या सेवेक भेटयलेल्या या पवित्र गुत्रावरवीं आमचे मन पातकांतले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीं सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कांय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsergi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsergi. Somia tuce nawa cânta, calzantau no gonsita. Sarvami tuka nawata. Hosanna tuka unsergi. Jesu, Jesu, Jesu devace शेळये. Jesu, Jesu, Jesu devace शेळये. Jesu तुझे नावा cânta, calzantau nargandita. सर्वामी तुका नावाता. जेजू देवाचे शेळये. होसाना तुका उंसर्गी. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी ससनीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गोठो परगटोया. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jiwan sala. O pawarta
सोगू आमी परगटा जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी ही सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावूक केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मसमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो भोव निस्कळपती भगवंत धर्मदूता आनी सौर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदरात जेजू क्रिस्ताची अचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. त्या करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आंकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण आमची काकडूत कोण. देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती
पळया ही जावन देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सर्व सुभागी सुमयांक म्हणजे भितर येवचे म्हाका फवना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससणीच्या जिविताक सांबाळूं तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माया मोगाचेर कोण विश्वास दवरतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार जेसू म्हजो जेसू तुजो जेसू सगळ्यांचो जेसू म्हजो जेसू तुजो जेसू सगळ्यांचो जंय राग आसा थंयसर आमी मोग हाडुया जंय राग आसा थंयसर आमी मोग हाडुया जिजून आमकां दिल्या आमी सगळ्यांक दिवया जेसू म्हजो जेसू तुजो जेसू सगळ्यांचो जेसू म्हजो जेसू तुजो जेसू सगळ्यांचो